गोंयांत मॉन्सून पावस पावपाचो आसा. काल तशेंच आयज सकाळीं मॉन्सून पूर्व पावसान पणजे सयत हेर वाठारांनी हाजेरी लायली. कांय वेळ पडिल्ल्या पावसान कुट्टाळे नव्या पुलाचेर उदक साचलें. फाल्यां मॉन्सून पावले उपरांत हे सुवातेचेर कसली स्थिती निर्माण जातली ताची कल्पनाच केल्यार पुरो, शंकर पोळजी म्हणटा. आम्ही आहा कुट्टाळे न्यू ब्रिजाचेर आणि हे कन्स्ट्रक्शन जे जावन आसा हे अशोका आमची दिलीप बिल्डकॉनान केला. आमी सदांच म्हणटा की एमबीआरान फुडलें काम बरें करूंक ना म्हणून बांबोळी टू पत्रादेवी. आतां हें उदीक जें सांठवलां न्हू कितलें सांठवलें पळया. हे फ्लायओवराचेर हें उदीक आतां सांठवलां कितें हेका आतां कोण रिस्पॉन्सिबल. आयज जी कामां केल्या न्हू एमबीआरान दिलीप बिल्डकॉनान थर्ड क्लास क्वॉलिटीची कामां केल्या आणि सरकार दोळे धापून पळयता. तुमी पळोवंक शकता हे आतां आयज पावस मातसो पावस पडला आणि हे सगळें उदीक भरला. हे पळय कितें हे टू व्हिलरवाल्यांक त्रास. हे टू व्हिलरवाल्यांक त्रास. बाबडे कोण टू व्हिलर कामाक वयतात न्हू भिजोन ऑफिसान वयताले आणि तुम्ही फक्त जे कन्सर्न जी डिपार्टमेंटां आहात न्हू जेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालपाचो दोळे धापून वखदी पळया आणि आमच्या घामाक कश्टाचो मरे पयसो जो टॅक्साचो पयसो आमी पे करतात तो फुकटचो खायाक मेले न्हू. सत्ता भोगूंक पावना आतां कित्याक आयज हे तुमी आमकां जे डेव्हलपमेंट दिला न्हू हे पळय हे निसंटाण कळ्ळें तुका. हांव सदांच म्हणटा तुमी गोंयची वाट लायली. तुमच्या आमच्या डेव्हलपमेंटान आमचें पर्यावरण काबार केलें आणि आयज सामान्य मनीस टू व्हिलरवालो मिडल क्लास लोक हे भोगता. कळ्ळें तुका. जाता जाल्यार मातशें करा म्हणून सांगात ताका. हें मरे आमकांच भोगचें पडटलें. कांय कामाचें ना. तुमी नॉनसेन्स गो.